फातोर्डा मतदारसंघातले प्रतिस्पर्धी दोन पक्षांचे प्रतिनिधित्व करतात. गोवा फॉरवर्डचो आमदार विजय आणि भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू मदलो वाद नवो न्ही. 9 तारखेर दामू नायकान विजयाक एक सल्लो दिल्लो. कितें तो पळयात. शेतकऱ्यांक ताणें पयलीं आश्वासन दिल्लें की आपूण तांची शेतां परत दितलो म्हणून 2018 सोंपून लागिल्लो ती शेतां ताणें पयलीं परती दिवची. ट्रक टर्मिनल बांदूंक सरकारान खंय कांय वर्सां पयलीं फातोर्डेच्या शेतकऱ्यांची जमीन घेतिल्ली. विरोध जालो, प्रकल्पाचो प्रस्ताव रद्दय जालो. ती जमीन सरकाराच्या ताब्यांत आसा. दामून दिल्ल्या सुचोवणेन विजयान दखल घेवन खंय मुख्यमंत्र्याक जमीन परत दिवपा विशीं बरयला. मागीर आमी झगडले आनी तो ट्रक टर्मिनल बंद उडयलो. आतां फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन जी जमीन एक्वायर केल्ली ती ते पर्पजाक वापरूंक ना म्हणून एक ग्रावंड ही जमीन रिटर्न करची म्हणून हें ताणें म्हणलां. म्हणटकर हांवें म्हणलें की हो जर इश्यू ताका फुडें व्हरूंक जाय जाल्यार हांवें लेटर बरयलें कोणाक मुखेलमंत्र्याक की तुजो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा ती जमीन परती दिवची, हांवूय म्हणटा ती परती दिवची आनी शेतकारांक जमीन परती दिवची म्हणून. मजगतीं विजयाच्या ह्या मागणे विशयी दामू विचारल्यार तो कितें सांगता आयकात. ताणें पयलीं बंगलोय पयलीं परतो करचो पडटलो. तोय शेतांनी बांदिल्लो आसा, तोय पण ताणें पयलीं आसा तोय परतो करचो आनी मागीर तें हें उलोवचें. दामून केल्ल्या सुचोवणेची आपणे फाटपुरवण केल्या. दामू कितेंच्या कितें उलयता विजयाची जाप. कित्याक आसा म्हणटा तो सारको ना खरें चॅक करचें पडलें कितें कितें घुसपालां कितें तें म्हाका कांय कळना. केन्ना केन्ना हे जॉयंट वेंचर आहा पळय ते मनशाक आवटो करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.